Ai suka vida godita ka Mui baru namci gorikaza Ai suka vida godita ka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू मोगाच्यानो आयज आमच्या गोंय आनी दामावच्या महादोर्म प्रांतान निती आनी शांती पासत भेटयलोलो दीस आमचे भोंवतणी नोदोर मारल्यार ओनीत झगडीं मारामारी फोटिंगपण ल्हान दुबल्याचे होक मोस्तुपी आनी हेर तरेचे वायट जाल्लें आमकां दिसता असले परिस्थितीन आमी निती शांतीचे दूत जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता हें आपोवणें जियेतोल्यांक निती खातीर झुजपाक सोंपें न्हय जेजू जिवीत आपणावंक आनी तें जिवंक गरज जेजूंत रिगलोलो भावार्थी वायटाचेर झुजतलो आनी नीत हाडटलो उंचाबोलाय थोंडायतलो आनी शांती समाधान खातीर वावुरतलो जेजूच्या बोलान निती शांतीन जिवंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां देवाचो आदार मागतना गोंयचे दोन प्रांतीक निती आनी शांती पासत वावुरतल्या केंद्रा पासत ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया सुरवातीची उतरां मनान धरून फावते परी हो गूट समारंभ आमची पातकां वळखून घेवया सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागे वर्सां मारी सगळ्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो
आमी तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या वैभवाचो आमी तुका दिवसा सोम्या एकट्या सोनी तुका जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची चिरी बाबाच्या पुता तू संसाराची पापाचा आमची काढतो तू संसाराची पापाचा आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या कोपऱ्यात आमची काढतो नित्या सांगाती देवा बापाचे मोठे जेजू ख्रिस्ता एकलोच सुखोई एकलोच सुसोई एकलोच सुखोमोतो प्रार्थना सर्वेस्परा देवा तूं भावार्थ्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय तूं फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी तूं बसायताय ताची आशा धरूंक तुजे पोरजेक फावो कर अशें ह्या अथीर संवसारांत आमी जियेताना जंय खरो संतोश आसा तुवें आमची काळजां तीर करून दवरूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें सांगता नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोरवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उक्तापें जातलें सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवांचो मोग करूंक ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळतात तितल्याकूय आनी म्हज्या कोरारा प्रमाणे जियेतात तितल्याकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो हांव तुका म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो तांचे ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पुरजांक मागण्याचें घर म्हूण आयकतलीं देवाचें उतोरें तुमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं म्हणया सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी धुळोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले तूं एकलोच चोरवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाची गितां गावून कित्याक तूं न्याय प्रमाणे
जोडटी करताय. निती प्रमाणे करताय परजांची मुनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुणयारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातून म्हजो हेतू असो की म्हज्या रक्ताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवून मेलोशी करची. तांकां भायरायलेल्या फाराक संवसाराक भोगसणे फावो जाले म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूच म्हणूं येत. आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाली नासल्यात, पूण आतां तांणी ताच्या आयकुना देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच ताच्या आतां आयकनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या ती पळयोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिले. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां सोरी धाडला.
तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयांच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्यांचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव त्याच घडयेर बरी जाली. सुम्याचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळा भाव भयणीनो, एक 6 वर्सांचें चेडूं आपल्या मैत्रिणींच्या घरा जेवणाक गेलें आनी जेवणाचेर मेजार बसल्या उपरांत ते आपलें मान बागोवन जेवणा आदी मागणें करूंक तयार रावलें. पूण कोणूच मागणें करूंक फुडें सरोना तें पळोवन तिणें तिच्याच ताय म्हणलें, ही म्हज्या सुण्याच्या पेट्या भाशेन, तो रोखडोच जेवंक फुडें वयता. तेन्ना जुदेव लोक ह्या विद्याशी आनी पोरके लोकांक आध्यात्मीक सुणी म्हूण सजमतालीं. कित्याक ही भावार्थी आसलीं, देवाक मानिनासलीं थोडीं. सो जेजू तांकां सुणें उतर वापरता ती रस्त्यावेली सुणी न्हय, बगर तो आवडीन तिका घरच्या सुण्या पेट्याची उच्चार करता. आनी ती कानानेंतले उस्तोरी त्या जेजूच्या उतराक परतीपाळ करता. जशे दोनयाच्या मेजा वेल्या ताचे भुरगे जेवणाचे कुडके मेजा खाली सुण्या पेटो आसा ताका उडयतात, तेच भाशेन तुवें म्हाका म्हज्या आदाराक पाव. ती जेजूक मेळच्या आदीं तिच्या मनान जायतो मानसीक दबाव आसलो, कित्याक जेजू जुदेव आनी ती एक परकी ओस्तोरी. तो म्हाका आदाराक पावतलो की ना, तोरी आसतना तिरासोण्यान मागण्यान आनी भावार्थान ती जेजू फुडें सोर पडटा आनी म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. आनी तो जेजू तिचो भावार्थ पळोवन, ती तिरासोणें मागणें केल्लें पळोवन तिच्या धुवेक पेकयता, बरी करता आनी तिकाय शांती समाधान दिता आनी ती जेजूची शिस्त जावंक पावता. सो जेजू म्हणटा, हांव इस्रायलाच्या घोराण्यांक सांडलोल्यांक आयिल्लो खरो, पूण देवान सगळ्या मनशांक तारण येवजिलां. खरें म्हटल्यार इस्रायलाक लोक विंचून काडल्या लोकांक देवाची खुशी आसली ती दुसऱ्यांकूय सोडवण दितली म्हूण, सगळ्या संवसाराच्या मनशांक पावतली म्हूण, पूण तशी जायना. देखून जेजू सगळ्या संवसाराच्या मनशांक, जात कात, गरीब गिरेस्त तें पळयना. देवान आमकां रोचल्यात आनी हे सगळो संवसार आमचे खातीर रोचला आनी ती सगळें पळोवन, सगळें बरें पळोवन
शेवटी मनशाक ताचे उत्तम रचणे पळयता आनी म्हणटा ह्या म्हज्या सृश्टीची निगा कर, सगळें जे संवसारांत आसा तें तुज्या खातीर, सो ते तुजी आनी मनजातीची आनी सृश्टीची तूं तें साल्वार कर. आज आमी हो आयतार निती खातीर आमच्या महाधर्म प्रांतांत निती आनी शांती पासत भेटयला. हो आयतार आमकां आमच्या समाजांत चलतल्या वायटाचेर नदर घालूंक आनी निती शांतीचें राज बांदूंक उलो करता. भाग्यवंत ऑस्कर रोमेरियो एल साल्वादोर ह्या देशांत एके डायसिसीचो आर्चबिशप आनी धर्मीक गुरू कसो वावुरतालो. आनी ह्या देशांत कम्युनिस्ट सरकाराचेर राजवटकेन जायतें वायट चलतालें. गरीब दुबळ्यांचे हक्क चेपून दवरलेले, झगडीं, मारामारी आनी अनीत चडत आनी वाडत वेतालीं. ऑस्कर रोमेरियो ह्या वायटाचेर निशेध मारता, प्रवचनांतल्यान लोकांक जागृत करता, भियेनासतना सरकाराची टिका करता, गरीब दुबळ्यां पासत उबो रावता आनी जेजूची बरी खबर गरिबांक परगट करता. हो ताचो वावर तांकां आदकोळीचो फातर जाल्ल्यान तो काडून उडोवंक मिसाची भेट समरमताना ताचेर फार मारून ताका जिवेशी मारतात. ताचें जिवीत सोंपता खरें, पूण ताचे विचार आनी क्रिस्ती गोवायकी सोंपना. निती स्वता पासत वावुरतलो हो धर्मीक भाग्यवंत गुरू आमकांय एक देख आनी गोवाय. तो अशें म्हणटा, पीस इज नॉट द सायलन्स ऑफ सेमेट्रीज, peace is the generous, tranquil contribution of all to the good of all. शांती ही सिमेत्रींतली तोंडायची शांती न्हय. शांती जावन आसा उदार काळजाची, मनाची, शांत देणे सगळ्या बऱ्या खातीर. कोरी शांती सिमेतीरेन मेळना, ती सगळ्यांच्या आदारान, सगळ्यांच्या बरेपणाक, उदारपणान फुडें सरता तेन्ना मेळटा. रडणे, हुयेली आनी एक आकांताक सांपडलोल्याचो आवाज जो न्याय नितीक आशेता आनी आपल्या आदाराक पावूंक उलो करता. पयले वाचपान आमी इसायास प्रवाद्याचो 3रो भागांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. लोक आजुनूय गुरेबकायेन जियेतालो. समाजीक आनी धर्मीक भायरावप त्या काळार चलतालें, अदीक करून फिरग्यांचे, विदेशी मनशांचे, परक्यांचे लोकांक. आनी ह्या संदर्भान देव न्हूच इस्रायलकारांचो पूण कोश्टवतल्या आनी भायर आयलोल्या विदेशांचो ताळो. आयकोता आनी इस्रायल पोरजा देवाची भोजवण करूंक आपलोच होक म्हूण समजताली आनी छाती फुलोवन विदेशांक नकारताली. सांगलेले प्रमाणे देवान तांकां वेंचून काडले सगळ्या संवसाराची सोडवणदार जावंक, पूण ती आपल्याचेच होक सजमताली. देव आपल्याचोच आनी आपुणूच भोजवण करूंक ती सजमताली. सो देव ह्या त्यांच्या धर्मीक आनी समाजीक भायरावपी निश्ठूर स्वभावाचेर खोरायेन जबाब दिता. त्या विदेशी मनशांक हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो, तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीचेर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घोराक सगळ्या पोरजांक मागण्यांचें घर अशें नांव पडटलें. आनी ते
विदेशीकारान ती देवाची जावंक सोदतालीं आनी देव तांकां स्विकारता. ताणें देवाचे उतर मानून घेतलें जाल्यार देवाची सेवा, पेल्याची सेवा सोनवार आयतार मानून घेतलो जाल्यार आनी मांदामेंता प्रमाणे जिवीत जियेलें जाल्यार देव ताका दोंगरार, पवित्र दोंगरार व्हरून ताच्या पवित्र घरान तांकां स्विकारतलो. तर देवाचे सोडवण सगळ्या मनशां खातीर. हे पावलू दुसऱ्या वाचपांत आपूण विदेशांचो धर्मदूत म्हूण परगट करता. देवाची सोडवण सगळ्यांक आसा हें स्वत परत परगट करता. आनी सोडवण मेळटली जाल्यार आमी खरे सुटकेन जिवंक गरज. खरी सुटका म्हणल्यार भेदभाव नासलोलें जिवीत, एकामेकाचो मनीस हक्क वळखून घेवप, भियेनासतना देवाचेर विस्वास दवरून रावप आनी देवाची दोयाळाय आपल्या मेळटा ती दुसऱ्यांक ती दिवंक वावरप. उबी रावया, आमचो भावार्थ परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारी तावन सोरमलो, पावस ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिबिलो, तो मेल्ल्या मदें घेवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गांत चोरलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेन तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांची बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. संवसारान नीत आनी शांती विस्तारलोली जाल्यार आमी सगळ्यांनी नितीचें राज हाडून बांदूंक आनी शांतीन दर एक देश चलोवंक मागूंक गरज. ह्या वेळार संवसारांत शांती विस्तारूंक आनी आमी निती शांतीचे फोलेर जावंक आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी भियेनासतना आनी काळजीदारपणान निती शांती पासत वावरूंक आनी शिकवणेंतल्यान तशें जिविताचे देखींतल्यान सोमेस्तांचे बरेपणाक वावुरतले फुडारी तयार करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निती स्वतान पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक दुस्मानकाय वेगळोचार पयस दवरून शांतीचें वातावरण देसान जिवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. निती शांती पासत वावुरतल्या दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक बरी भलायकी, देवीक बोल आनी कृपा फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
झुजां मारामारी असलें वातावरण संवसारभर वाडत वेता. देसा मोदें समजीकाय एका दुसऱ्याचें बरेपण आनी मनीस जिविताचो अभिमान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पृथ्वेर शांती शिपडावंक देवा लागीं मागुया. Jezusa nawan Bapa, Emmanuel nawan. Jezusa nawan Bapa, Emmanuel nawan. बापा मोगळा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या देशांत आसलेलो वेगळोचार भेदभाव तुज्या हातान घालता आनी ताचो भस्म करून आमकां तुजे शांतीन बोर म्हूण मागता आनी आमचें मागणें तुजे मुखार दवरता. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. गीत घेऊया. C3 पानाचो अंक 29. C3 पेज 29. आमची सगळी कृपेचीता, आमची सगळी गोडी तुका, आमचे आवडे आमची काळजां हे तुका भेटयता तुजे भेटीक तरी सगळे जावंक आमी दुनियाचे दिवे. Proszę znowu zoriacie niebie, jest kut i tam przyjamy. Ludzie biegli do Izraela, za nami doniacie niebie. Proszę znowu zoriacie niebie, jest kut i tam przyjamy. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकीच बोली वरवीं तुवें एक आपणायलोली पोरजां तुका करून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी दोयेन आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सोरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या बापायशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Nolvaranzo sorvespor Deum, sorgani somsar, molia tuja, oi bova, Hosanna, sorgin, sorvespora celavi, ieta
सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुका पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूम आमी हो उंडो खाता आनी येता ती पावटी तूं परो येसो, तुझे मरण देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाचो भरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोत वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें उच्चारतना आमकां ताळण्यांतली निवारूंक मागून ह्या संवसारांत आमी निती शांतीचे दूत जावंक बापाक प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येण्या बोरवाशान वतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना.
सुमी येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक मोडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमया तूं म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोवमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया D5 पानाचो आंग 49 D5 पेज 49. सर्वेस्परा मनशान भुमींतलो आपलो गिरास काडचे खातीर आनी मनशांचें काळीज खुशाल करता तो दाका रोस ताका मेळचे खातीर तुवें रोसलेल्या फळांनी तूं जमीन भरताय. प्रार्थया.
सर्वेस्परा तुजे काकलुतीचें वखद आमकां पुर्ती भलायकी दिवं आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तसलीं जावच्याक आमकां तुज्या मोगान थीर आनी हुरबिवेन कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बोसात. मोगाच्या बाब भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मेसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. तशेंच आमी फादर सायमनाक देव बरें करूं म्हणटा. हें मीस आमकां भेटयलां आनी आमचे पासत मागलां म्हणून. आमी आमचे हे सगळे स्टाफ मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस बरे भाशेन आमकां समोर आदार दिल्ल्या खातीर आनी कॉयराकूय देव बरें करूं. उगडास कोत्ता. आयज आमची थोडी भाव भयणां भायर आपले बॉक्स घेवन उबी आसतलीं. ते भीक मागपाची मिसांव ते म्हटल्यार जी आमची भाव भयणां गेल्या आयतारा आमी उगडास केलोले आसा. आमी बोनकोणींत आसलोल्या पासत मागता आसतना बोनकोणींत आसलोल्या बरोबर वावर कोत्तोल्या पासत आमी मागलां. तर आयज आमची भाव भयणां जी बोनकोणींत आसलेल्या बरोबर वावर कोत्ता ती हांगा आयलोली आसा. ती तांचे बॉक्स घेवन आसात, भायर रावतलीं. मीस जाले उपरांत तुमी भायर सरता आसतना फूल ना पाकली तांकां घालून तांकां मदत करची. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजून आमकां देवा उतरां आनी आपल्या कुडी रोगतान बळवंत केल्यान जिवितांतले भेदभाव पयसावून सांगातान संवसारांत नितीचें आनी शांतीचें राज बांदूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. F13 पानां 90 आनी 1. F13 पेज 91. Moga ci vede così, ma vuoi la